पळोव पळोव भितर वैशाख म्हयनो धांवन धांवन आयलो. शेक सुरजल्लो, वत्ता हुनसाण तडसूचें जायना. पोट्टा कसलें तंपशील खावें म्हूण दिसता आमकां त्या टायमारी. तेन्ना फूट दुखून आमगेल्या मालगड्यान एक कोण दवरला कसो म्हळ्यार वैशाख म्हयन्यारी नंचेण्या दुद्दळ खायल्यार भारी लायक म्हणून. कशें करचें म्हूण पळय आमगेल्या शेड्रसा कुकींग चॅनला पुरा जनांक स्वागत. नंचण पळय हांव 2 कप नंचण काडला, ताका 1 कप सोय. आतां हांव केन्नाय नंचण केन्नाय हाडलें कुडलें कशें म्हळ्यार 1 किलो नंचण हाडल्यार तो फस्ट लायक करून 2-3-4 उदका काडून धुवन घेवचो आनी वत्ता सुकोवच्यो. सुकोवन एक डब्यांक काडून दवरच्यो. तेन्ना नंचण्या दुद्दळ कोरका म्हूण दिसलें कुडलें काडून करयेत. आतां पळय हांव 2 कप नंचण काडला. तो ऑलरेडी धुवन सुकयलो नंचण देखून मिक्सरान घालचें न्ही, न्हंये पिट्टी करची. ओट्टू 2 पंतां गुंडा भितर पिट्टी जालें. ताका हांव तें 1 कप सोय घालून लायक करून न्हंय करून वांटून घेता. डायरेक्ट नंचण वांटूच्याक मस्त वेळ लागता. तेच आमी पिट्टी करून वांटले वय म्हूण जाल्यार ओट्टूच एक 2-3 निमिश भितर आमगेलें वांटून जाता पिट्टी करून. आतां पळय आतां तें सोय नंचण घालून वांटिलेलें पळय तें नाईस वांटिलेलें हांव एक आंगशां भितर घालून गाळून घेता. आंगशान तूं जावका म्हूण ना, गाळ्यांत की तुमकां खंयच्या जाय तांतू भितर गाळ येता. अशें करून गाळून घेता. ताका कितलें जाय तितलें आमकां उदक घाल येता. उदका ताका एक हळत म्हूण ना. आतला आयकून पुरा चंद करून गाळून घेवचें. 1 पंद पुरा गाळून घेवचें. तेन्ना तेजें पीठ पुरा पंदा गेलें ना मागीर तें लायक करून पिळून घेवचें. तें नंचण्याचें ती पिळून वापास तें उदकांत घालचें. तशें एक 2-3 वेळा पिळून घेतना तांत तशें नंचण्या पीठ की आमी घालेलें तें सोयेचें सत्व की पुरा आमगेलें तें उदकां भितर येता तोगू. तशें कितलें जाय तितलें उदक घालून 2-3 पंद करून पळय हांगा 3 वेळा केला. ते 3 वेळा पिळतना कसलें आसना तांतू भितर तो नंचण काळो नंचण्या पिट्टी मात मेळटा आमकां. आतां तुमी म्हणटलींचे नंचणो धुवन पिट्टी कोरून ताजें वांटूचे बदलाक नंचण्या पिट्टी मेळटा न्हय रेडीमेड, तें घालून वांटल्यार येता म्हणून तेवय घालून कोर येता. म्हळ्यार ती मस्त काळी जाता ती दुद्दळी. तेच तुमी नंचण वांटून सोय घालून कोरून पळयाची भारी चंद कलर येता आनी ताका एक शायनींग विंगड आसता आनी भारी रूच जाता ती. पिट्टी घालून कोर येता, करूनच म्हूण कसलें ना. पण आतां आमगेलें नंचणाक वांटून गाळून रेडी जाल्लें हांगा. आतां हाका समय एक 5-6 ग्लास उदक आसा तातूंत भितर. हांगा उदका लायक धरचें म्हूण ना. हांव मागीर आळाच्या वेळार उदका लायक धरचें तें सांगता हांव. आनी आतां हें एक 1.5-2 घंट्यात मस्त दवरून जा. 3-4 घंटे दवरून जा. आमशें जाता तें नंचण घडये भितर आमशें जाता. तें शेक्या टायम न्हय हलयन नातील तें आयदन दवरचें. आनी तेन्ना तें क्लियर उदक वयर येता. ताका आमी म्हणचें आमचें गेल्यार निवळ काडचें म्हणचें. आनी हाका जावका गोड काजू बी ऑप्शनल घालका म्हूण कसलें ना. आनी येळू धाडान इतलें बग रेडी करून दवरचें. आतां पळयाची हांवें एक 1.5 घंटो भर दवरलां हांगा. आतां लायक निवळ आयला पळय. निवळ म्हळ्यार वयरी क्लियर उदक येता तें काण घेवया. आतां उगूर हलयन नातील काडका मात्र, नाजाल्यार मिक्स जाता तें पीठ. मिक्स जातर मागीर निवळ काडचें कश्ट जाता. नंचण आमकां करेक्ट दुद्दळी जावन येना, पातळ बोळ अशी जाता तें गट्टी जावन येना. पण आतां उदक पुरा काडलें कितलें जाता तितलें अगूर चंद कोन्न काण घेतलें आमकां पुरा निवळ काडूं जाता. आतां पळय 1 कप नंचणाक 2 कप उदक मेळका आमकां. म्हळ्यार आमी घाल्लेलें उदक समेत ते तोगूच. सो 2 कप नंचण वाटलां हांव. हांगा 4 कप उदक मेळका आमकां. हांव मेजर करून दाखयता तुमकां. करेक्ट निवळ काडल्यार करेक्ट मेळटा आमकां. पळय आतां 1 कप 2 कप पळय 4 कप करेक्ट मेळटा. पळय हेची जाल्यार दाट निवळ वयलें उदक काण पंदा मेळ्ळेलें आमकां पीठ नंचण्याचें. आतां 3 कप जालें 4 कप घे रेडी जालें. एक 2 चमचे चड भरला तें कांय जायना. तें घालता हांव. आनी हाका पळय गोड घालचें. गोड कशें हळत म्हळ्यार 1 कप नंचण्याक 3/4 कप दुखून 1 कप गोड दाडान घालचें. म्हळ्यार गोड्डा पिट्टी येल्याक तें दाडान घालचें. तुमकां चिक्की गोडसाण उण जाल्यार 3/4 कप घाल येता. गोड जाल्यार 1 कप घाल येता. हांव हांगा 2 कप नंचण 4 नंचण काडला देखून हाका 2 कप गोड्डा पिट्टी घाल्या. मागीर आमकां तयार करचें उज्जी करचे पशी पुडेची म्हळ्यार आळाच पशी पुडेची आमी हाका पातलाच्याक रेडी करून दवरका. एक प्लेटाक की ट्रेक की पोळेराक की तूप सारोन रेडी करून दवरचें. इतलें बग रेडी करून घेत तरीच आमी दुद्दळ करून सुरू करका. आतां फस्ट 1-2 निमिश व्हड उज्जार दवरयेत. ताका उनसाण लागताय तितलें म्हणटा तें पंदा गुळगुळशें जेवचें सुरू जाता. कांय जायना. सुरवें आमकां एक पंदा फस्ट करतना भंय जाता ह्यो कसं हें गुळो जाला म्हणून. कसलें जायना परफेक्ट जाता. मागीर चिके लो मिडियमार उज्जी करून दिवन ओगूर चिक सान उज्जारी
कंटिन्युअस चाळतर रब्बुका हात सोणका इवच्चे आनी ना ते मुळा लागता. तशें तुमकां प्रॉब्लेम जाता म्हणून जाल्यार नॉन स्टिक यूज करायची. हांव नॉन स्टिक यूज करचें उणें, पळयात हें जायत येयलें हांगा हांव आतां 1 चमचो तूप घालता का. हें ऑप्शनल, नाका जाल्यार जनान घालका म्हूण ना. पळयात 1 चमचो तूप घाल. एश तूप घालतना कसं जाता म्हळ्यार ताका ते ग्लॉझी लूक येता पळय, थळथळी म्हणटा पळय हेचे आमी, ताका लायक शायनिंग येता पळयात. हें नंचण्या दुदळ जायत येयली. हाका एक खतखत काडका म्हणचें मगेल मायन सांगचें केन्नाय खतखत काडका म्हण. खतखत हो म्हण कशें म्हण हांव दाखयता तुमकां. पण आतां हांव काजू बी घालना हांगा. काजू बी ऑप्शनल, नाका जाल्यार स्कीप कर येता. फुडले हेज्यान आमगेले म्हालगडे काजू बी घालना आशिल्लीची आमी म्हण तंप म्हण खावची, काजू बी उश्ण म्हणटाची, ते देखून नाका जाल्यार स्कीप कर येता. पण आतां खतखत हाडची कशें म्हूण दाखयता पळय. केक सान फुग्गूशी येता पळय. आतां फुग्ग आयलो, हांव पास दाखयता. तो पास लायक करून चाळून घेता हांव. पळयात सम मध्य सुकून उगूर हाल्लोन पळय अशी हाका म्हणचें खतखतो. अशी एक खतखत काडल्यार ते लायक शिजून येता नंचण्या दुदळी. ना जाल्यार वयरी जिब्बेक वयरी दांताक पुरो लागता, ते शिजून येना. हें इतलें जाल्यार आमगेलें नंचण्या दुदळ रेडी जाली. आमी हांगा ऑलरेडी तूप लावन रेडी करून दवरला पोळेरू. ताजेर आतां हांव हें नंचण्याचें दुदळ रेडी जालें घालता आनी लायक करून स्प्रेड करून घेता. म्हळ्यार येळा पिठ ऑलरेडी घाल्लें हांव हाका. आतां पुरो लायक करून पातलान घेवया. हाकाय तशीच आतां लायक करून स्मूथ करून पातलायता. जाय जाल्यार अर्द चमचे तूप घालत. अगत्य ना, चंद कोन पातलाच्या जाता हें. तूप घालून पातलां लायक करून स्मूथ करून घेवचें. हें रेडी जाल्ली. आतां हें एक अर्द घंटो न्यूच्यात सोडचें. न्यूवन जाल्यार आमकां खंयचे शेपार जाय ते शेपार कट केलोय म्हण जाल्यार भारी रुचीची पोट्टा तंपू जावन आशिल्ली नंचण्या दुदळ रेडी जाली. हें कितले बेनिफिट्स आसगोतस की हाका रिच इन कॅल्सियम, आयर्न, प्रत्येक भारी विटामिन्स आशिल्ली एक नंचणो सुलभ करच्याक. पळय कशें जाला, कशें पीसस आयल्या पळय हेचे लायक शायनिंग जावन. तुम पुरो जन करून पळयाची आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूं विसरू नकाची. सक्कट जने आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनल लायक करायची, शेअर करायची, सबस्क्राईब करायची आनी तुमगेले फ्रेंड्स रिलेटिव्जांक सांगायची. आमकां सपोर्ट करायची. सगळ्यांक धन्यवाद.